Goa Forward General Secretary Prashant Naik and Vice President Dilip Prabhudesai held a press conference congratulating Goa University for securing an A+ NAAC grade. However, Naik demanded an apology from Vice Chancellor Harilal Menon, claiming Menon insulted Goans by suggesting that only students from outside the state could help achieve such a grade. आज युनिव्हर्सिटी भितर एक बरी न्यूज असा आणि एक वाईट न्यूजय बी असा. सो तुमका बरी न्यूज सांगप पहिले एका वाईट न्यूज हे माझे भितर हे आशिल्ले मना भितर चलबिजल आशिल्ली. पण हांवें म्हळें की पहिली बरी न्यूज सांगून ही पत्रकार परिशद सुरू करूया. आम्ही गोवा युनिव्हर्सिटीची टीम आशिल्ली जी नेकाच्या एक्रेडिटेशनाक लागून काम करताली त्या सगळ्या टीमीक परबी भेटयतात कित्याक गोवा युनिव्हर्सिटीक आज A+ ही कॅटेगरी ई ग्रेड फावो जाला. ताजे खातीर आमी सगळ्या टीमीक परबी भेटयतात. आणि याच दमान आम्ही जो व्हाईस चान्सलर असा गोवा युनिव्हर्सिटीचो हरिलाल मेनन ताजे कडेन जाहीरपणान मागतात की ताणे आज गोंयच्या जनतेची जाहीर माफी मागपा जाय. आणि जाहीर माफी ताणे इतल्या खातीर मागपा जाय की ताणे एक स्टेटमेंट केल्ले कांय दिसा पयले इंटरव्यू दिले तेन्ना की गोवा युनिव्हर्सिटीची जी ग्रेड आसा पळय ती गोंयचे डोमिसायल क्लॉज आसा ताका लागून ती सकल देंवता म्हण. कित्याक डोमिसायल क्लॉज म्हळ्यार गोंयच्या कॅन्डिडेटाक तांकां थंय संदी मेळटा आनी आपल्याक भायल्यान बरें टॅलंट हाडपाक मेळना असो ताजो आरोप आशिल्लो. हरिलाल मेननान युनिव्हर्सिटीन जी एक टीम केल्ली नेका खातीर मेन टीम जी काम करताली त्या टीमीचे मेंबर आशिल्ले विद्यादत्त वेरेकार, कौस्तुभ प्रियोळकार, राजेंद्र गाड, जीवन परब आणि बांदोडकर आणि गर्ग हे 6 जाणांच्या टीमी भितर 5 जाणांची नाव पळयतरी कळटलें तुमकां की हे सगळे जाण गोंयकार आशिल्ले आनी एकटो गर्ग म्हणटा तो आउटसायडर. हातूंत भितर म्हजो आउटसायडर आनी इनसायडर करपाचो मातूय हेतू ना. वी बिलीव इन इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ह्या तत्वान वचपी आमी मनीस. गोवा युनिव्हर्सिटी भितर भायल्यान आयिल्ल्या प्रोफेसरांनी मोठें योगदान दिल्लें आसा. पण ह्या युनिव्हर्सिटीचो व्हाईस चान्सलर जेन्ना स्टेटमेंट करता की डोमिसायला लागून गोंयच्या युनिव्हर्सिटीचो दर्जो सकल देंवता पळय तो आज आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी जे युनिव्हर्सिटी भितर मोठमोठ्या डिनाच्या पदाचेर आसात, प्रोफेसराच्या असोसिएट प्रोफेसराच्या पदाचेर आसात, तांणी प्रूव्ह करून दाखयला तांचोच व्हाईस चान्सलर कसो रॉंग उलयलो तो. So taking moral responsibility of all this, I request the Vice Chancellor ताका जर कितें जर लज मुरवत भेड मुरवत कितें आसा जर जायत जाल्यार ताणें ताची मोरल जबाबदारी घेवपाची आनी गोंयच्या जनतेची जाहीर माफी मागपाची. आता गोवा युनिव्हर्सिटी भितर आज तांकां व्हडली फीज फावो जाला. पूण दुसरे सायडीच्यान RMS खांडेपारकार कमिटीन जी तांची लखतरां वेशीचेर टांगला ताजे बद्दल हांव मागता की आमचे दिलीप बा प्रभुदेसाय पक्षाचे उपाध्यक्ष ताणे तुमचे मुखार जस्टिस खांडेपारकार कमिटीन जो रिपोर्ट सबमिट केला गव्हर्नमेंटाक आनी जो मुख्यमंत्र्यान म्हणला की तो रिपोर्ट आपणे सेक्रेटरी एज्युकेशनाक धाडला. आता ह्या रिपोर्टाक कितें आसा हे ऑलरेडी इज इन द पब्लीक डोमेन. तातूंत मुख्य गजाली अश्यो की ते प्रोफेसरान प्रणय नायक हाणें चाव्यो डुप्लिकेट केल्यो तो बाकी स्टाफ मेंबरांच्या कबडांतल्यान क्वेश्चन्स काडले वॉटेवर आनी ते एक चलयेक एक गर्ल स्टुडंटाक बरे मार्क मेळचे पास जावचे वॉटेवर इन रिटर्न फॉर कितें तेय खबर ना एक्झॅक्टली आमकां. पूण ताणें ते स्टुडंटाक हेल्प करपाचो प्रयत्न केलो विच इज एन एब्सोल्यूट इलिगॅलिटी, अ मॅल प्रॅक्टीस अँड समथिंग दॅट is the last thing that any university, any teacher should do. आता हे सगळे चालू असताना हाजे बद्दलची खबर युनिव्हर्सिटी भर जाल्ली, स्टुडंटाक खबर आशिल्ले, टिचराक खबर आशिल्ले आणि सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हणजे हाजे बद्दल रेजिस्ट्राराक खबर आशिल्ले आणि VCक खबर आशिल्ले. व्हाईस चान्सलर जो हरिलाल मेनन ताकाय खबर आशिल्ले आणि ताणे हाजेर कसलेच एक्शन घेतले ना. ऑन द कॉन्ट्ररी ताणे एक पब्लीक स्टेटमेंट केलो की तो प्रोफेसर त्यो चाव्यो घेऊन कितें तरी केमिकल्स काडपाक भितर गेल्लो म्हणून ताणें अक्षरशः ताका क्लीन चीट दिल्ली. आता ती तागेली क्लीन चीट हे कमिटीन ओव्हरटर्न केल्या आणि ताजे खातीर ताणें माफी तर मागचीच. पूण ताजे मुखारी वचून हांव सांगता की हे हाजे खातीर एज्युकेशन मिनिस्टरान रावपाक जो चीफ मिनिस्टर आसा स्टेटीचो
ताणें आनी वेळ काडपाक येता, ताणें इमिजिएटली हे वायस चान्सलर सस्पेंड करपाक जाय अँड इफ पॉसिबल टर्मिनेट करपाक जाय. एक बरी गजाल जाली अशें प्रशांतान म्हणलें सिन्स आवर लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स, पूण एक्चुअली 2 बरी गजाल जाल्या गोवा युनिव्हर्सिटीच्या बाबतींत. दुसरी बरी गजाल म्हणटा ती जी केरला लॉबी आशिल्ली ताजी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान फर्स्ट टाइम गोंयचे कितें तरी बरें केलें म्हणटा ते अर्दी केरला लॉबी ट्रान्सफर केली, काडून उडयली. आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटान अर्दी केरला लॉबी काडून उडयतकीर स्टेट गव्हर्नमेंटाची ड्युटी जाता की उरिल्ली जी अर्दी आसा ती इमिजिएटली काडून उडोवपाक जाय. कारण गोवा युनिव्हर्सिटीक आज जी ग्रेड मेळ्ळ्या A+, ताजे खातीर ऑल द एंटायर युनिव्हर्सिटी डिजर्व्स कॉंग्रॅच्युलेशन. पूण हरिलाल मेनन जर VC नाशिल्लो जाल्यार पॉसिबली तो CGPA जो 3.3 आहा तो आनी जावपाक शकता. हरिलाल मेनना खातीर आनी बरी ग्रेड मेळटली आशिल्ली, ती मेळूना अशें हांव क्लेम करतां. कित्याक हाची जी बाकीची सगळी जी हागेली कर्तुबां आसा, हशिंग अप दिस स्कॅन्डल, ट्रायिंग टू हश अप द फ्रॉलिक स्कॅन्डल जे आमी एक्सपोज केल्ले, जाचेर गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनान तांकां नोटीस धाडल्या, ते हश अप करपाक ट्राय केले. His continuous efforts to get people from outside Goa to be recruited into the university, म्हणजे हे ऍक्च्युअली एंटी गोवाची तागेली एंटी गोवा आनी एंटी गोवन जी एटिट्यूड आसा ताजी खातीर ही युनिव्हर्सिटी ग्रेडिंग सकयल वताले. इन स्पाइट ऑफ द वायस चान्सलर द युनिव्हर्सिटी हॅज गॉट अ गुड ग्रेड इज माय क्लेम. आता तुम्ही म्हणटले की वायस चान्सलरा काढून कितें जावपाक आसा. जस्टिस खांडेपारकर कमिटीज रिपोर्ट जर if whatever is there in the report and whatever information we have got, ताजी प्रमाणे तर हे कमिटीन एंटायर युनिव्हर्सिटीचे एंटायर ऍडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिसाइज केला आणि अशी म्हणला की युनिव्हर्सिटी हे कांयच सारखे चलना म्हणून. हरिलाल मेनन इज डेस्परेट टू टेक द क्रेडिट फॉर ऑल द नेगेटिव्स आणि द नेगेटिव्स फार आउटवे द पॉझिटिव्ह. दिस इज वन पॉझिटिव्ह, वन गुड न्यूज फॉर गोवा युनिव्हर्सिटी दॅट वी हॅव हॅड इन द लास्ट सो मेनी इयर्स. तर हे मनशाक जात तितले बेगीन काढून उडोवचे अशें आमचे डिमांड आसा. एक सादीशी गजाल आमी लास्ट वर्सभर ताजे फाटल्यान लागल्या की ट्रान्सपरन्सी हाडा युनिव्हर्सिटी. तुमचे एकेडमिक कावन्सिलां कितें चलता, तुमचे एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलां कितें चलता, हे प्रत्येक गोंयकाराक जाण जावपाचें रायट आसा. पूण आमी जर पळयले युनिव्हर्सिटी सायटीर इफ एनीबडी विजिट्स दॅट ही वील रियलायज ऑर ही वील थिंक that 28th June 2024 हाची मागीर एकय EC मीटिंग जावना. मिनिट्स ज्यो अपलोड जावपाक जाय सायटीचेर 1 वर्स आनी 1 म्हयनो जालो, म्हणजे 13 म्हयने जाले ECची एकय मिटिंगेची मिनिट्स अपलोड जावना. दिस इज एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल. म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाक कितें चलता, कसली डिसिजन घेतात आणि ती डिसिजन जेन्ना पळय ताजे बद्दलची नॉलेज रेलेवंट आसता तेन्ना तो नॉलेज भायर काडना, तो ते वर्सभरान अपलोड करतलो. सो बाय द टायम जे मिनिट्स आहा दे आर इररेलेवंट बिकॉज ते सगळे कामां डिसिजन घेतलेली जाल्ली आसता. सो लेट भायर काडप. एकेडमिक काउन्सिलाचे लास्ट वॉज 22 ऑगस्ट 2024, म्हणजे 11 म्हयने जाले. सो फाटले 13 म्हयन्यान ECन कितें केलां, फाटले 11 म्हयन्यान एकेडमिक काउन्सिलान कितें केलां हें कोणाक खबर ना. सो फक्त ताकाच खबर, म्हणजे केरला लॉबी जे 2 जाण आशिल्ले दोगांकच खबर आहा. सो ही अर्दी लॉबी गेल्या, उरिल्ली अर्दी लॉबी बेगीन काडची अशी आमची मागणी आसा. सो दॅट गोवा युनिव्हर्सिटी कम्स बॅक टू बिकम अ युनिव्हर्सिटी ऑफ गोवा, युनिव्हर्सिटी ऑफ गोवन्स. म्हाका दिसता की जी RMS खांडेपारकर कमिटी नेमिल्ली ताणी काय गोवा विद्यापीठातल्या परीक्षा विभाग आणि बाकीचे सगळे जे विभाग ऍडमिनिस्ट्रेशन ज्या तरेन चलता ताजेर स्ट्रक्चर मारलातच, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ द वायस चान्सलर अँड रजिस्ट्रार. डायरेक्ट तांगेले संबंध दाखयले. पण म्हाका दिसता की आमच्या माहिती प्रमाणे तांणी मुखार वचून ज्या तरेन युनिव्हर्सिटीच्या एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाचे नॉमिनेशन जातात ताजेर सुद्धा तांणी प्रकाश घातला, उजवाड घातला. म्हळ्यार कसो, इनफॅक्ट दे हॅव क्वेश्चन दॅट की टॅलंट सगळे फक्त केरला भितर आसा, गोंया भितर टॅलंट ना, देशाच्या इतर राज्यां भितर टॅलंट ना. दॅट द एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी इज फ्लडेड विथ मेंबर्स फ्रॉम केरला स्टेट. हे इतले ब्लॅटंटली केला आमच्या कुलपतीन आणि कुलगुरून की आमचो गोंयचो गव्हर्नर
राजेंद्रबाब आर्लेकर आता केरळाचो गव्हर्नर आसा. एक तरी नाव आयकल तुम्ही खंयच्या युनिव्हर्सिटीचेर आमचे गोंयकाराचे घातिल्ले? ताजे पयलीं तो बिहारचो गव्हर्नर आशिल्लो. एक तरी नाव आयकला बिहारच्या खंयच्या युनिव्हर्सिटीच्या एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर, एकाडेमीक कावन्सिलाचेर गोंयचे घातिल्ले? ते सोडातच हो आतांचो गव्हर्नर येवचे पयले इतले गव्हर्नर जावन गेले जे आमच्या युनिव्हर्सिटीचे कुलपती आशिल्ले, पण तांणी केन्नाच तांच्या राज्यांतल्या कोणाक हांगा एकाडेमीक कावन्सील, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील ह्या असल्या बॉडीचेर हाडले म्हण केन्नाच हे जालो ना. सो म्हाका दिसता की ही सगळी मोरल जबाबदारी आता तो वताच गेल्ल्या जमा कुलपती, पण ताजे फाटोफाट जो आशिल्लो तागेलो चेला म्हणून वळखता त्या सगळ्याक, आनी ही इज टू क्लेम, द वायस चान्सलर इज टू क्लेम दॅट की आपल्याक सगळो वरदहस्त आसा चॅन्सलराचो, हे तो परती म्हणटालो. सो आता तुजो वरदहस्त गेलो युनिव्हर्सिटीतलो म्हणटगीर म्हाका दिसता की तो तुजी हात आशिल्लो गेल्ल्यान तुवें बी आता आपूण जावन स्वेच्छेन वचचे, ना जाल्यार सरकारांनी कारवाई करची ताचेर. This report is totally targeting the vice chancellor and the administration over there. So हातूंतल्यान ताका सुटका ना. ही जी केस आशिल्ली मल प्रॅक्टिसाची, बाब काशीनाथ शेट्टेन तेन्ना आवाज काडिल्लो, ताजी नंतर इन्क्वायरी स्टार्ट जाली. पूण हाणी कितें म्हणलें वायस चान्सलरान, जेन्ना पयलें इंटरनल इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जाल्लें तो प्रोफेसर त्या डिपार्टमेंटाक डुप्लिकेट चावी घेवन कितें तरी केमिकल हाडपा खातीर गेल्लो म्हण, आनी तेका बरो प्रोफेसर म्हण तेणें हे सर्टिफिकेट दिल्लें आसा. सो ह्यो सगळ्यो गजाल्यो पळोवन सगळ्यो गजाल्यो ज्यो वायट युनिव्हर्सिटी भितर जाता त्यो चिड्डोवन दवरपाच्या ताज्या प्रयत्नाक आमी विरोध करताले. तरी आसतना गव्हर्नमेंट आयकनाशिल्लें. आतां म्हाका दिसता की गव्हर्नमेंटाचे दोळे उक्ते जावपा जाय, खास करून मुख्यमंत्री जो शिक्षण मंत्री आसा ताजे दोळे उक्ते जावपा जाय, आनी ताणें एकदाचो निर्णय घेवपा जाय. ही आतां ताका गव्हर्नराक बी भिवपाची गरज ना, कित्याक तो गव्हर्नर गेलो न्ही. नॉर्मली एक मुख्यमंत्री गव्हर्नराचे एक दडपण व्हरता मुख्यमंत्र्याचेर, तेय बी दडपण आता ताजेर ना. तेन्ना ताणें फ्रीली हो स्टँड घेवचो आनी वायस चान्सलराक त्या पदावेल्यान मुक्त करचें. तुमचो डिमांड कितें आसा इन्क्वायरीचेर, कितें जावचो? इन्क्वायरी जी तांणी इन्स्टिट्यूट केल्ली ताजो रिपोर्ट आता पब्लीक डोमेना भितर आसा. त्या रिपोर्टा प्रमाणे कारवायची करची. तो रिपोर्ट इज क्लियर कट. त्या रिपोर्टान डायरेक्ट व्हीसीक इंडिक्ट केला. तांणी म्हणला की एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस. पण एक्झाम म्हणटी खंयच्याय युनिव्हर्सिटीक एक्झामिनेशन सिस्टम जर बरी उरली जाल्यारच त्या युनिव्हर्सिटीचो दर्जो वाडटा. तुमची एक्झाम सिस्टम इतली फेल्युअर त्या फुल रिपोर्टा भितर दाखोवन दिला. सो म्हाका दिसता की गव्हर्नमेंटाक पर्याय ना एक्चुअली खरें म्हणल्यार की व्हीसीचेर कारवाई करपा शिवाय. सो गव्हर्नमेंटान आतां उगीच ताजेर गव्हर्नमेंटान आतां पांघरून घालपा प्रयत्न करप न्ही. आज पर्यंत व्हीसी करतालो, आता गव्हर्नमेंटान व्हीसीचेर पांघरून घालपाचें आनी ताज्या कुकर्माचेर पांघरून घालपाचो प्रयत्न करपा नजो एक घाव दोन तुकडे म्हाका दिसता सोमनोच ह्या व्हीसीकय बी घरा धाडपा जाय. दर्जो वाडला, 1+ मेळ्ळा आनी हेवटेन राज्यपालाची बदली जाल्या, कोइन्सिडन्स तुमकां दिसता काय? म्हाका दिसना की राज्यपालाच्या बदलीचो आनी A+ दर्जाचो सुतराम संबंध आसा म्हण. दीज आर नॉर्मल थिंग्स, त्यो जाताल्यो. आमी बी ताजे विरुद्ध बोवाळ करत आशिल्ले की एंटायरली अगेन गव्हर्नर बीइंग चॅन्सलर तो डायरेक्टली जबाबदार उरता न्ही हातूंत भितर. सो ताजे बद्दल आमी आवाज उठयत आशिल्ले. आय डोंट नो वेदर सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आमचो आवाज आयकलो आनी दे हॅव एक्टेड, अदरवायज इट्स अ टर्म वॉज ओवर. पण मुख्यमंत्र्यान हो एक गुड ओमेन म्हणून घेवचो, कितें A+ आनी अर्दी केरला बी वचप एक दीस जाता. सो आनी एक दीस तांणी निवडून उरिल्ली केरला लॉबी धाडची घरा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.